पेडण्याच न्हू बालरथांचो प्रश्न पुराय गोंयभर सतायता। दुरुस्ती विणे बालरथ रस्त्यार धांवतना दिश्टी पडटात। 15 वर्सांची पिराय जावन गेल्ल्यो गाडयो सरकारान रिटायर्ड करपाची घोशणा केल्या। मागीर म्हातारे जाल्ले बालरथ भुरग्यांक घेवन रस्त्याचेर कशे कितें धांवडायतात लोक विचारपाक लागल्यात। पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। आयज तुमकां म्हाज्या फाटल्यान दिसता ते बालरथ। सरकारान हे बालरथ म्हण दिल्लेले, ते खरेंच बालरथ भुरग्यां खातीर दिल्लेले, पण ते बालरथ आयज जाणटे जाल्लेले आसा आनी अशें जाल्लेलें आसा की तेका मेंटेनन्स नासल्या कारणान ते खंय मदीं उरता आनी भुरग्यांकय घेवन उरता। म्हाका दिसता सरकाराक परत परत सांगचें पडटा की हे बाबा तुमी बालरथ दिल्यात, तेका मेंटेनन्स म्हण कितें तरी आसता। आमी जर एक गाडी जर घेतली जाल्यार तेची सर्विसींग करता आसतना नाकी नव येता आनी येदी व्हडली बालरथ 12 वर्सां फाटल्यान दिल्लेले आसा। हेंची ह्याच भशेनची न्हय, एंटायर गोंयान बालरथ अशेंच चलता की फाटल्या 12 वर्सां पासून म्हाका दिसता काँग्रेसच्या काळा पासून हे बालरथ आसलेले, पण म्हाका दिसता तेची पुनरावृत्ती आतां परत ह्या सरकारान म्हाका दिसता करूंक ना, ना जाल्यार तेंच्यांनी केल्ले म्हण हे करिना अशेंय बी जावं शकता एखाद्रे। तर तशें करचें न्हय, कारण भुरग्यां बरोबर खेळचें न्हय अशें सगळ्यांचें म्हणणें आसा। आतां हे बालरथ आसा न्हय ते सारके स्क्रॅपाक काडपाचे, टायम जाल्लो आसा तेंचो, आनी जर हे जर स्क्रॅपाक जर ना काडले आसत जाल्यार कितलींशींच भुरगीं ह्या बालरथांतल्यान आपल्या घरा वयता आसतना कदाचित जावचें न्हय पण कितेंय जावं शकता, कारण हे बालरथ वयता वयता थंय रस्त्याचेर बंद पडटा आतां आनी एंटायर गोवाभर हेच सिच्युएशन आसा। तर सगळ्या स्कुलांच्या चेअरमॅनांनी, स्कुलाच्या हेडमास्टरांनी खरें एक निवेदन दिवपाची गरज आसा। 12 वर्सां जाली दुरुस्ती विणे बालरथ रस्त्यार धांवतात। हे बालरथ म्हातारे जाल्यात, रिटायरमेंटा कडेन पावल्यात, निदान तेंकां रंगयात तरी, दुरुस्त तरी करात, लोक मागतात। म्हजें नांव सुदेश धारगळकर, हांव विस्काउंट ऑफ पेरनेम प्रायमरी स्कुलाचो PTA चेअरमॅन आसा। आनी सद्या आमी पळयता की गोमंत बालरथ हे बालरथचे कंडिशन जे आसा ते खूब वायट आसा। कित्याक पळोवपाक गेल्यार 12 वर्सां पयलीं गोमंत बालरथ हे सरकारान दिल्ले आसात, पूण ज्या ज्या शाळेंक दिल्ले आसात ताचे कंडिशन पळयत म्हणजे मेंटेनन्स जावंक ना आसा 12 वर्सां जालीं। आनी आतां हेच्या फुडें गोवा सरकारान जे सांगले आसा की ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान की 15 वर्सां उपरांत ते स्क्रॅपाक वयतले गाडयो। सो बालरथाचें कितें, बालरथाचे फुडें कशें कितें करतले, आनी ताजे आतां सद्याचे आतां 12 वर्सां मेरेन गाडयो चलयल्ल्यो आसा पण तेजें मेंटेनन्स जावंक ना आनी हे भुरग्यांच्या जिवाशी खेळ चल्लेलो आसा काय कितें हो प्रश्न पडटा। जे टायर म्हणा किंवा भितुरले जो पत्रो आसा तो सुद्दां खराब जाल्लेलो आसा। सो सरकारान हाजेर विचार करची गरज आसा की हे गोमंत बालरथ जे आसा ते एक तर तेंच्यांनी नवीन गाडयो नवीन पुरवच्यो किंवा जे आसात त्यो प्रॉपरली कलर करून आनी बरे स्थितीन परत शाळेंक दिवचे, मेंटेनन्स करची गरज आसा। बरोबर जाल्यार बालरथांचे बारीक सारीक दुरुस्तीचे काम इश्कोलातच करतात अशें हेडमास्टर सांगतात, पूण भुरग्यांच्या जिवाकडेन खेळ जाला ताजें कितें? आयकात हेडमास्टर कांबळीचें म्हणणें। सगळें वाजत आसता आनी तो पत्रो जर त्या भुरग्यांक जर लागलो जाल्यार कितें तुमी तेची वेवस्था करता? तशी वेवस्था आमचे कडेन कांय ना। आमी फक्त आतां कितें करतात की तात्पुरते जी कितें तेजी रिपेरी कितें आसा ती आमी तितकीच करतात। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता कणगांवकर आनी मनीषा जाधव।